मोगाळ भाव भयणांनो, तुमकां आनी एक सोन्मीकाय दिता. ती जावन आसा हो आमचो प्रेयर, आमचे बाप्पा, आवर फादर. पूण म्हाजे मोगाळ भाव भयण सदांच जाण जाय, आमी कितेंय मागणी करता आसतना, कितें प्रेयर करता आसतना, कितेंय करता आसतना तें देवाक मानोंक जाय. आनी तें आमी आमच्या वतम्यान करपा जाय. कित्याक देव जावन आसा वतमो. जर तूं कितें म्हणटा तें तुकाच खबर ना जाल्यार देवाक तें कशें मानवतलें. देखून देवाक त्रास जाता. देव म्हणटा म्हाज्या भुरग्यांक कांय खबर ना ती कितें म्हणटाय ती. देखून आयज आमी जाणा जावया आमचे बाप्पा. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या वय तो बापूय आमचो स्वर्गार हाय. आनी हो सगळो आख्खो स्वर्ग, संवसार, ह्या युनिवर्स, ब्रह्मांड सगळो ते देव बापाचे भितर समायत आहा, तेजे भितर आहा आख्खें. आनी तो आमचो देव, तो आमचो बाप, तो स्वर्गार आहा. आनी तोच बाप वतम्याच्या रुपान आमचे भितर आहा. तोच देव. आनी आमची कूड जावन आसा देव मंदीर. खरें मंदीर तें हेंच आमचें, हेंच तें देवाचें मंदीर. हांव जावन आसा एक वतमो, माकोडें, तो जीव आहा आनी हांव हे कुडींत रावता. खरो हांव जावन आसा तो हांव तो दाशू, हांव तो गेटसी, हांव तो कोण एक जावन आसा एक वतमो. आनी माकोड तो जीव आहा आनी हांव एक कुडींत रावता. देखून म्हाज्या वतम्यान देवाच्या वतम्या कडेन, पवित्र वतम्या कडेन उलोवंक जाय. म्हाज्या वतम्यान देवाच्या वतम्याक आर्गां मोहिमा दिवपाक जाय. कित्याक देव जावन आसा वतमो. तर आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. पवित्र जावं म्हणजे देव पवित्र न्हू. पवित्र जावं म्हणजे तुज्या नांवाक आर्गां मोहिमा फावो जावं दी. सगळ्याक खूंय वयता थिंगा गांव गांवांनी, गोर गोरांनी, राज्य राज्यांनी, देशा देशांनी, शारा शारांनी, वाड्या वाड्यांनी, गोल्ल्या गोल्ल्यांनी, आख्ख्या संवसारा भितर देवा आमी देवाक सांगपा जाय, देवा बाप्पा तुज्या नांवाक आर्गां मोहिमा फावो जावं दी. तुजें नांव मुखार सगळे जिबल्यांनी तुज्या नांवाक आर्गां मोहिमा दिवं दी. सगळे जिबल्यांनी तुज्या नांवाक वाक्काणी दिवं दी आनी तुज्या नांवाक मानून घेवं दी. सगल्यो मानयो तुजें नांव मुखार बागोनी. सगल्यो दिमयो तुजें नांव मुखार दिमये घालून दी. सगल्या दिमयांनी बापा हें तुजें नांव, तुवें दिलेलें नांव, तुवें हें नांव आमकां दिलां. हे तुज्या नांवाची वळख तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तुवें आमकां दिल्या. आनी त्या नांवान तुवें आमकां राखला, सांबाळला. त्या नांवान तुमकां आजून आमकां तूं राखता. तें तुजें नांव जिवें नांव, व्हडतें नांव, सोर पदवेदार नांव. त्या नांवाचे वयर दुसरें खंयचेंच नांव ना. तें नांव जावन आसा येशुवा, येशू, जिजस, जेजू.
बापा म्हाज्या देवा, ह्या नांवाक सासणाच्या सासणाक आर्गां मोहिमा फावो जावं दी. म्हाजे जिवी देवा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तेच परी म्हाजी दोनया देवा. तुजें राज आमकां येवं. आमी तुजी भुरगीं. तुजी खोशी जशी स्वर्गा जाता तशें ह्या संवसारांत जावं, आमच्या घोराब्यांत जावं, आमच्या जिवितांत जावं. आमी तुजी भुरगीं म्हाजी दोनया देवा. आमचो दिसपटो एक आयज आमकां दी. वय दिसपटो एक तो जावन आसा देवाच्या उतरां प्रमाणें जियोवपाचें. जी जेजून आमकां वळख दिल्या, तें देवाचें उतर जेजून आमकां ती शिकवण दिल्या, ते शिकवणी प्रमाण चलोंक. फकत आयकलें म्हूण जायना, आयकोंक जाय, ती उतरां आमच्या काळजांत आसूंक जाय, तेजे प्रमाणें आमी चलोंक जाय. तो आमचो दिसपटो एक आयज आमकां दी म्हाजी दोनया देवा बाप्पा. आनी आमकां स्वतान वतम्यान भावार्थान मोगान चलपाक आमकां कृपेन भर म्हाजी दोनया देवा बाप्पा. होच आमचो दिसपटो एक हो आयज आमकां दी म्हाजी दोनया देवा. आनी आमी जशें आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस. वय म्हाजी दोनया देवा. आमचें अंतोस करून त्या ल्हान भुरग्या भाशेन कर. जशें सांजे म्हळ्यार सगळें स्वता, तूं तें कितलोय मार, कितेंय कर, सांजे म्हळ्यार सगळीं स्वता. कांयच आपल्या काळजांत घेवन बसना. नितळ निवळ निर्मळ कर मन आमचें काळजां. कांयच आमच्या काळजा भितर आसपाचें पडना. एट द एंड ऑफ द डे सगळें क्लियर जावपाक जाय. कांयच आसपाचें पडना, कसलेंच कुसकेंपण घेवन बसपाचें पडना. तशें आमचें जिवीत कर म्हाजी दोनया देवा बाप्पा. दुसऱ्यांक बक्षुपाक आमकां आदार दी, आनी तें कडेन बक्षणी मागपाक आमकां आदार दी. आनी आमकां तायण्या पडों दिनाक म्हाजी दोनया देवा. आमचो प्रश्नूय जावं दी, म्हाजो देव जेजू क्रिस्त. तेजो जबाबूय जावं दी, म्हाजो देव जेजू क्रिस्त. पूण वायटांतली आमकां निवार. कसलें वायट कितेंय येवं तें सगळें तेजें निवारण कर म्हाजी दोनया देवा. मागता म्हाजे जिवी देवा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. सोरवंडार तो म्हाजो जिवो देव तो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागता म्हाजी दोनया देवा बाप्पा. आमेन, आमेन, आमेन. मोगाळ भाव भयणांनो, हे भाशेन बारीक भितर जेन्ना मागणी करता तेन्ना चिंतून नियाड करीत मागणी करपाक जाय. देवा कडेन उलोवपाक जाय. स्वत मानता देवाक. आतां स्वत मानता म्हणया. स्वत मानता देवाक सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीचेर रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र वतम्या उदेशीन गोरबी सांबाळलो. आंकवार मोरयेंत हांव जल्मलो. पोंच पिलात काल ताणें कोश्ट सोंसले. वय ताका फुरसार मारलो. तो मेलो, ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. मेलोल्या मदें देवाची खबर परगटली. तें सगळें आमच्या पातकांचें फारीकपण दिलें. त्या सैतानाची गोंवटी मोस्तून तेजेर जैत घेवन त्यो सगल्यो चाबयो घेवन तिसऱ्या दिसा पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बळान आदारान मेल्ल्यांतलो जिवंत जावन येयलो. स्वर्गार चडलो. सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. थंय हांव जिवी आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. स्वत मानता पवित्र वतम्याक. सगळे जेजूचे पवित्र सोबेक, सगळे पवित्र सभा जेजूची ह्या संवसारांत जितली आसा ती स्वत मानता सगळे जेजूचे पवित्र सोबेक. भक्तांचो एकतार, सगळे भक्तांचो एकतार. पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवीतपण, सासणाचें जिवीत
म्हाजी मोगाळ भाव भयणांनो, मेली उपरांत हो आमचो वतमो केन्नाच मरपाना. आमी देवा फुडें आसतलीं. देव आमकां दुसरी कूड दिता, दैवीक कूड दिता, नवें आंगोस्त्र दिता, नवो लोक दिता. जाण जाय हें सत जावन आसा. तें देवान आमकां दाखयलां सगलें. जेजून आमकां हें सगलें दिवन दवरलेलें आहा आनी तें सगलें आमचें आहा पळय. सगल्या आमच्या भाव भयणांक हें सगलें मेवता. भावार्थान, मोगान, विस्वासान जिवीतभर देवाक ते आर्गां महिमा दियात. आनी त्या विस्वासान जें देवान आमकां दिलां, जें आमचे पासत देवा बापान दवरलां, जेजून आमचे पासत दवरलां, तें सगल्यान तें सासणाचें जिवीत तेजेर बोरवोस दवरून देवाक आमी जिवीतभर आर्गां महिमा दिवपाचें. बोरवोस दवराय. तें आमचे पासत देवान दवरलां तें आंगोस्त्र. स्वर्गीचे राजांत हें तर कांयच न्हू. वयर स्वर्गीचे राजांत आमकां जायतें देवान दवरलां आनी थिंगा आमी चड ओदीक ओदीक हुशार आसतलीं. तर आमी तेजे आमी हिंगसरलीं न्हू, आमी ह्या संवसारांत न्हू. ह्या संवसारांत आमचें कांयच ना. ह्या संवसारांत आसोन नासले भाशेन जिवोंक जायें. आसोन नासल्या भाशेन. वी आर नॉट सिटीजन ऑफ दीस वर्ल्ड. आमची सिटीजनशीप हिंगसरली न्हू. वी आर सिटीजन ऑफ न्यू जेरुसलेम. ह्या संवसारा भितर आमचें कांयच ना. पयशे हाटल्यार नासनाका, शेणटलीं कांयच ना त्या पयशां भितर. देवान 2 कमांडमेंट दिलाय चोय. सगळें ते 2 कमांडमेंटा भितर आहा. सोरेस्पर एकल्याच देवाक आर्गां महिमा दिवची. चिंतन्यान, मोतीन, कोन्नेनी, आख्खे काळजांतसून, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, आख्खे शक्तीन, आख्खे बोळान त्या सोरेस्पराक आर्गां महिमा दिवची. आनी दुसरो पेल्याचो मोग करचो. जसो हांव म्हाजो मोग करतां तसो म्हाजो पेल्याचो मोग करपा जाय. कोणूय जावं तो, कोणाचेंच वायट चिंतचे न्हू. आमी मनीस चुकता. सांजे म्हणल्यार देवा कोण बोगसोणी मागपाक जाय काळजांतसून. जेजू हांव चुकलो, बोगूच म्हाका. बोगसोणी माग, देव आमचो बक्षीता आमकां. देवा कोण सदां मागोंक जाय रायचियस लायफ जियोवपाक आमकां आदार दी म्हणून. इफ यू हॅव द रायचियसनेस, देन ओन्ली यू कॅन लिव द रायचियस लायफ. तुकोड जो रायचियसनेस ना, यू कॅनॉट लिव द रायचियस लायफ. इफ यू हॅव, देन ओन्ली यू कॅन लिव द रायचियस लायफ. देवा कोण मागपा जाय. देवा आदार दी, ती कृपा दी. देवा कोण माग, सगलें मेवता. माग मेवता. विस्वासी तो देव आमचो. आमचो नीज बापूय तो. नीज बापूय ताणा जावशात. सगलें मागता, सगलें मेवता, सगलें दिता. म्हाजे भाव भयणांनो, मागात तर अंतस्करणासून मागाय. नाटकां कितें करची न्हू. हेड कोन्न नाकाय देवा कडेन. देव सगळें जाणा. तूं कितें चिंता, तूं कितें उलयता, आनी तूं आनी 10 वर्सां तूं कितें उलोवपाचो आहा तें लेगून देव जाणा. देवा कडेन हें नाकाय. जिवी देवाच्या हातीन सांपड नाकाय. देवाचो मोग कराय. बैमान जायनाकाय, मतलबी जिवीत जियेनाकाय. हांव स्वत मानतां हांवें 2 उतरां सांगलाय तितून सनमूल म्हणून. आनी कितेंय कन्फ्युजन आहा, म्हाका तुमच्यांनी कॉल करून विचारपा जाता. हांव तुमचे कडेन उलोवपाक आशेतां. तुमकां सन्मीका दिवपाक सोदतां. जी म्हाका देवान दिल्या ती हांव तुमकां दिवपाक सोदतां. म्हाजो नंबर UK नंबर 0744 8321 029. कॉन्टेक्ट कराय म्हाका, नो प्रॉब्लम.
मिस कॉल दियाय, हांव कॉल करता, तुमकां कॉल करपाक गरज ना, हांव कॉल करता. टॅक्स्ट मेसेज धाडाय, मिस कॉल दियाय, हांव करतां. फकत मिस कॉल दिल्यार पुरो, हांव तुमकां कॉल करून हांव सांगता. हांव जितलें जाणा हांव तितलेंच सांगूं शकता. जितलें म्हाका देवान दिलां न्हू तेज्या भायर म्हाज्यान वचपाक जायना. आनी हांव म्हाजें घडोवन सांगपाना केन्ना. जें पळयत पुस्तकां कितें आहा तेंच सांगतलो. मे गॉड ब्लेस यू.